नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. टुरिस्टिक स्टेट गोंयांत 2 मंत्र्यांच्या विधानाक लागून बोवाळ. पर्यटन मंत्री बाबू म्हणटा टुरिस्टांक गोंयकारपण सांबाळचें पडटलें ना जाल्यार धांवडायतलो. विजय सरदेसायाक नॉर्थ इंडियन टुरिस्टांची नसाय. गोवा डेरींत दुधाच्या टँकराचो स्कॅम इन्क्वायरी सुरू. कंप्लेनी प्रमाण टँकरांतल्यान कर्नाटकांतल्यान भेसळ जाल्लें दूद गोवा डेरींत. वास्कोचो आदलो नगराध्यक्ष राम होन्नावरकाराचेर हेडलँड सड्याचेर सुरी हल्लो. हल्लो करपी ताचो शेजारी निलेश होन्नावरकाराक पुलिसांनी घेतलो ताब्यांत. पणजे किंग मोमोच्या आगमनान कार्नावाल सुरू. वेगवेगळे चित्ररथ, वेशभूषा केल्ले कलाकार कार्नावालांत वांटेकार. आणि निमणे खिणात 2 गोल मारीत इंडियन एरोजान दिलो चर्चिल ब्रदर्साक शॉक. एरोजाच्या अभिजित सरकारान केले 2 गोल. गोंय हे टुरिस्ट स्टेट. जितले टुरिस्ट येतात तितलोच व्यवसाय चड. मात गोंय सरकारांतल्या 2 मंत्र्यांनी आता टुरिस्टांक शिटकावणी दिल्या. जे टुरिस्ट येवन हांगा गोंयकारपणाच्या आड वागतात तांकां धांवडावपाचो स्वता पर्यटन मंत्र्याचोच बेत आसा. जाल्यार गोंय फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाक नॉर्थ इंडियन टुरिस्टांचीच नसाय. 2 ज्येष्ठ मंत्र्यांचे ह्या टुरिस्टावेल्या विधानाक लागून सध्या बोवाळ पडला. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर म्हणटात जे टुरिस्ट गोंयकार आणि गोंयकारपण सांबाळिना तांकां धांवडावन घालतलो. हांगा जे टुरिस्ट येतात त्यांचो गोंयचो कल्चर गोंयकारपण सांबाळून आसपाक जाय. ना जाल्यार दावडटलो कांय आयकपाना. हें तूं क्लियर सांगता हांव. आमचे गोंयचे कल्चर आमचे गोंयकारपण टिकोवपाक असले आमकां टुरिस्ट जाय. ड्रग्स घेवपी आमकां टुरिस्ट नाका. ड्रग्स इकपी आमकां हॉटेल नाका. ना पण गोंयचो कल्चर कोण ताका धांवडायतले. तेका तेजेर आमचे एक्शन आसतलें. तेणें रावतो समज जाल्यार गोंयचे कल्चर सांबाळून रावपाक जाय. ह्या 100%. बुरशेपणा करतात म्हूण नॉर्थ इंडियन टुरिस्ट विजय सरदेसायाक नासाय. And your government, your chief minister is pushing to increase tourists coming into Goa. Today we have got almost 6 times the population of Goa coming in as tourists. Those tourists are not the top end tourists. They are also the scum of the earth. So are they responsible? Are they conscious? They are not. Those people, how are you going to control? Can you control them? We decided to put all our eggs in one basket. The British have gone away. Now we are dependent upon the North Indians. And this is what they do. They are not bothered about your Goa. They would like to recreate Haryana in Goa. इतले मजगती शुक्रारा बाबून पणजे फूड अँड कल्चरल फेस्टिवलाचे उक्तावण केले. ह्या वेळार जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्रालूय आशिल्लो. कार्नावाल निमित्तान फूड अँड कल्चर फेस्टिवल हो आज आमी हांगा सुरू केल्लो. म्हाका अपेक्षा आहा की कमीत कमी 2 लाख लोक हांगासर हेजो सामेल जातलो आनी हेजो आनंद उठतले. कार्नावाल आमचो फ्लोट जो आहा परेड हो 10 तारखेपासून स्टार्ट जाता. 3 दीस 10 ते 13 खावो पियो मजा करो पण सीप आमचे कल्चर आनी आमचे गोंयकारपण सांबाळून हे आमी किंग मेमो आमचो संदेश दितलो गोंयांत. आणि त्यांपासून 10 तारखेपासून आमचो कार्नावाल फ्लोट्स परेड चालू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा डेरीत दुधाच्या टँकरीचो स्कॅम जाला. या स्कॅमाची गोवा डेरीन इन्क्वायरी सुरू केल्या. गोवा डेरीच्या संचालकांनी व्यवस्थापकीय संचालकांकडेन या स्कॅमाची कंप्लेंट केल्या. या प्रकरणात गोवा डेरीन इन्क्वायरी कमिटी बसयल्या. संचालकांनी केल्ल्या कंप्लेनी प्रमाण टँकरांतल्यान कर्नाटकांतल्यान भेसळ जाल्लें दूध येता म्हूण सापडलां.
गोवा डेअरीतले कांय अधिकारी टँकरांतल्यान दूध सप्लाय करप्यांकडल्यान लाच घेता म्हूण गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर युनियन लिमिटेडाच्या संचालकांनी गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडेन कंप्लेंट केल्या. कर्नाटकातले महाकाली मिल्क सप्लायराकडच्यान क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफिसर लाच घेता म्हूण आरोप करून कंप्लेनी बरोबर महाकाली मिल्क सप्लायराचो बँक स्टेटमेंट पुरावो म्हूण जोडला. तातूंत गोवा डेअरीच्या ऑफिसरांची नांवां स्पश्ट जाल्ली दिसता. गोवा डेअरी अधिकाऱ्यांच्या बँक अकाउंटान हो सप्लायर पैसे डिपॉझिट करता. दुय्यम दर्जाचे आनी भेसळ केल्ले दूध घेवन त्या सप्लायराकडच्यान हे ऑफिसर पैसे उखलतात म्हूण कंप्लेनींत बरयला. बँक स्टेटमेंटा प्रमाण महाकाली मिल्क सप्लायरान लागीं 5 ते 10 हजार रुपया क्वॉलिटी कंट्रोल अधिकाऱ्यांच्या खात्यांत घातला म्हूण दिसून आयला. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डा प्रमाण कॉपरेटिव्ह डेअरीन दुसऱ्या कॉपरेटिव्ह डेअरी कडच्यानूच दूध घेवपाचें आसता. पूण गोवा डेअरीचे केशींत प्रायव्हेट मिल्क सप्लायराकडच्यान दूध घेतला म्हूण स्पश्ट जाला. प्रायव्हेट सप्लायराकडच्यान दुय्यम दर्जाचे भेसळ जाल्ले दूध सप्लाय जावंक शकता. कंप्लेनी उपरांत गोवा डेअरीन गोवा मिल्क युनियनाच्या अधिकाऱ्यांची इन्क्वायरी कमिटी बसयल्या. कमिटीन सोमतीच चवकशी सुरू केल्या. इन्क्वायरीत स्टेटमेंट घेवप, डॉक्युमेंट एकठांय करप, सगळ्या कडेन उलोवणी करप अशी कामां चल्ल्यात. जाय आशिल्ले स्टेटमेंट रेकॉर्ड करप तशेंच गोवा मिल्क युनियनाच्या संबंधितां कडेन उलोवप तशेंच जंय जंय वचून तपास करपूय जातले. ती इन्क्वायरी न्हय अशी आमकां एक कंप्लेंट आयिल्ली. ताणी ते कोणा कडेन पयशे बँकेसून ट्रान्सफर करून घेतले. ताका लागून ती इन्क्वायरी हय अप्लाय कर जाला तूं तेज्या कडल्यान ताणी पयशे ट्रान्सफर करून घेतले अशें म्हणून आमच्या कडेन बँक स्टेटमेंट येयला. तेजेरूच कंप्लेंट अशी न्हय, बँक स्टेटमेंटच्या आधाराचेर कंप्लेंट केल्या सात संचालकांनी आनी तेजी इन्क्वायरी करतली. ओके. आणि रिपोर्ट सर केन्ना येतलो? इन्क्वायरी रिपोर्ट ताणें 1 म्हयन्याची अवधी दिली. 1 म्हयन्यानी तेंच्यांनी म्हाका सबमीट करूंक जाय. गोवा डेअरीचो अध्यक्ष माधव सहकारी कडच्यान प्रतिक्रिया घेवपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तांचो फोन नॉट रिचेबल मेळटालो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयांत आयच्यान कार्नावालाची धूम सुरू. गोंयची राजधानी पणजे पयली मिरवणूक किंग मोमोच्या चित्ररथान सुरवात जाली. चित्ररथ पळोवपाक लोकांची गर्दी. वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांचेर चित्ररथ मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्ले. फाल्यां मडगांवां आनी फोंड्यां मिरवणुको जातल्यो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.